काल मोठ्या प्रमाणात पावस जालो। रातच्यान काल पावस आलेलो आनी मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक न्हंय जी आसा, वाळवंटी न्हंय जावं मांडवी न्हंय म्हण जावं दुधसागर न्हंय जावं उन्नया न्हंय, प्रत्येक न्हंय सामतोडून भरून वताल्यो आनी सगळे घरा शेजारी बी लोकांचें उदक जालें। काल अशीच एक घटना घडली की उसगांव कुसमे नाणसा हांगा जे एक झारखंडचे कुटुंब भाड्यान रावताले आनी 2 वर्सांचो भुरगो तेज्या आवयच्या हातीन आसलेलो, हाती धरून खेळटालो आनी ती मोबायलाचेर उलयताली। मोबायलाचेर उलयता केन्ना हातींतलो सुटोन तो व्हाळान पडलो आनी बुडोन मेलो हें तिकाच खबर ना। जेन्ना मोबायलाचेर उलोवन सोंपतकीर तिणी जेन्ना भुरग्याक सोदलो आपल्याल्या जाल्यार भुरगो ना, भुरगो पयल्या व्हाळा बुडोन मेल्लो आसलो। तेजे हे घटनेचो पंचनामा जे फोंडा पुलीस आउटपोस्ट आसा उसगांव तिस्क तेंच्यांनी पंचनामा केलो आनी मृत्यूदेह ऑस्पिसियो मडगांव धाडलेलो आसा आनी बाकीचो जो तपास आसा तो फोंडा पुलीस करता। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केडेकर।